नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान हांव संजना काणीकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मुरगांव बंदरांत आतां मेरेन 132.69 मेट्रीक टन कोळशाची जाल्या हाताळणी, जाल्यार 131.53 मेट्रीक टन खण मालूय हाताळ्ळा। प्रयागराजांतल्या महाकुंभाच्या दुसऱ्या अमृत स्नान उत्सवाच्या मौनी अमावस्या दिसा संगमाचेर खेटाखेट शेकड्यांनी भक्त जखमी, कांय जाणांक मरण, अमृत स्नान रोखडेंच रद्द। पर्यटन खात्याकडल्यान शेक धोरणाच्या नेमांचें उल्लंघन, चडशे शेक चलोवपाक दिल्यात बिगर गोंयकारांक, कोणाचेंच ना नियंत्रण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप। मध्य प्रदेशाच्या तरणाट्यान दान केले अवयव, 5 जाणांक दिले जीवनदान, 3 अँब्युलन्सिंग विमानतळावयल्यान पावपाक येरादारी पुलिशेन केली मजत। कोयराचें वेवस्थापन करपाक मडगांव नगरपालिकेक पुरायेन अपयस, दिसान दीस वाडटात कोयराच्यो राशी, पालिका करता तरी कितें मडगांवकारांचो प्रश्न। कुंकळ्ळी आयडीसींतल्या 100 बेकायदेशीर घरांक दिल्ली वीज आनी उदकाची पुरवण बेगोबेग करची बंद, कनालांत सोडिल्ल्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून पिकावळीचेरूय जातात परिणाम। आतां खबरो विस्तारान। पर्यटन खात्याकडल्यान शेक धोरणाच्या नेमांचें उल्लंघन, गोंयांतले शेक्स बिगर गोंयकारांक चलोवपाक दिल्यात म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान आरोप केला। गुगल पे वेल्या नांवा वयल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली स्पश्ट जाता। पर्यटन खात्याचे शेक्स तज्ञांचेर आनी हेर यंत्रणांचेर कसलेंच नियंत्रण ना, देखून पर्यटनाक मार बसतलो म्हूण पाटकरान खर टिका केल्या। शेक्सांनी चलपी बेकायदेशीर घडणुकांचेर आवाज उठयिल्ल्यान हरमल दर्यादेगेर अमर बांदेकर ह्या तरणाट्याचो खून केल्लो, त्या फाटभुंयेर पाटकर उलयलो। आरंबोल बिचाचेर 12 शेक अलॉट जाल्यात। तातूंत तांणी 3 कॅटेगरी केल्या। आता कॅटेगरी नंबर 1चेर नरेश नानोस्कर, कॅटेगरी 2चेर मारिया लीना फर्नांडीस आणि कॅटेगरी 3 10 शेका अलॉट केल्या। सदाशिव नाईक, मंगल देसाई, इनासियो डिसोजा, मान्युएल फर्नांडीस, प्रतीक्षा बर्डे, अरुण साटेलकर, विलास पार्सेकर, केतकी मोर्जे, डुलसिन फर्नांडीस, धाकटू नाईक। म्हजो ओपन आरोप आसा आणि म्हजो चार्ज आसा की ह्या 12तले 10 तरी भायल्या लोकांक दिल्या। 10 तरी भायले लोक हिमाचलातले लोक चलयतात। आता एज पर पॉलिसी पॉइंट नंबर 8 सब क्लॉज डी क्लियर कट सांगता की सबलेट करपाचे ना म्हणून। जाल्यार जी घटना जाली, ज्या शेकाचेर ताका मारलो, ज्या शेकाच्या स्टाफांनी येवन ताका मारलो, ते शेक आज हिमाचलाचो मनीस चलयतालो। कसो चलयतालो? टुरिझम डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना, कोस्टल पुलिसाचें लक्ष ना। आता ही जी घटना जाली, ज्याचे नाव सी लाउंज, ज्या शेकाचे नाव सी लाउंज, म्हाका दिसता ह्या सरकारान आता त्या बीच शेकाचेर ज्यो आरंबोल 12 पळय तांणी अलॉट केल्या न्ही, मुद्दम वचून तुम्ही ते QR कोड स्कॅन करून पळयात। आता एज पर पॉलिसी तांणी सांगला की जो अलॉटी आसा ताजो अकाउंट आसपाक जाय थंय। आज पळय मोदीन पळय सगळे जीपे आणि सगळे ऑनलाईन ट्रान्सफर पळय केल्या, ते तुम्ही पळयला असेल सगळीकडे QR कोड असता मरे, आम्ही वता आणि रोखडेच जीपे करता। म्हजो चॅलेंज आसा, 90% ऑफ दी शेक्स पळय थंय घातल्या न्ही, तो जीपे स्कॅन करून पळया, कोणा भलत्याचेच नाव येतले, कित्याक ते काढून सबलेट केल्ले आहा थंय। टुरिझम डिपार्टमेंटाचो कांयच कंट्रोल आणि चेक ना। गोंय येरादारी पुलिशेन जीएमसीच्या 3 अँब्युलन्सिंग विमानतळाचेर वेळार पावपाक मंगळारा रस्तो मेकळो करून दिलो। राज्य भायल्या दुयेंतींक अवयव दिवपा खातीर वचपी ह्या अँब्युलन्सिंक 2 ग्रीन कॉरिडॉर म्हळ्यार मोपा आनी दाबोळे विमानतळाचेर वचपी रस्ते मेकळे करून दिले। ह्यो अँब्युलन्सी बेगीन पावच्यो म्हूण येरादारी पुलिशेन कांय वेळा खातीर कांय वाठारांत येरादारी आडयल्ली, अशी माहिती येरादारी पुलीस उपअधीक्षक प्रबोध शिरवयकार हांणी दिली। आज जीएमसींतल्यान आमकां काल रिक्वेस्ट आयली की एक डोनरान आपले ऑर्गन डोनेट केल्यात आणि ते डिफरंट लोकेशनार वतले
म्हणजे त्या प्रमाणे आमी आज ट्रॅफिक अरेंजमेंट केल्लो. हे जे ऑर्गन आसा म्हणजे हार्ट किडनी जावं कितें आसा ते ऑर्गन GMCंतल्यान एअरपोर्टार पावोवपाचे आशिल्ले. सो ताका लागून एक अशी आसता SOP की ग्रीन कॉरिडॉर तांकां फ्री पॅसेज दिवपाची. सो आज आमी ट्रॅफिकान अरेंजमेंट करून तांकां ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे ग्रीन क्लियर पॅसेज दिली. म्हणजे पयलीं 2 एम्ब्युलन्सी ते ऑर्गन घेवन मोपा एअरपोर्टार गेले आनी एक दाबोली एअरपोर्टार गेले. सो आमी तांकां ग्रीन कॉरिडॉर क्लियर पॅसेज दिली ट्रॅफिकाची आनी आमची सगळे ऑफिसर इन फील्ड आशिल्ले. कित्याक फाटल्या हेतून कितें लायफ सेवींग हें आसा की ऑर्गन कोणा टायमार पावचो आनी तो ताका उपयोग पडचो. आमकां GMC कडच्यान तशी रिक्वेस्ट आयली की ट्रान्सपोर्ट जावपाचें आसा ताका लागून आमी अरेंजमेंट केलो. सकाळी पयलीं 9:25 स्टार्ट जाल्यो त्यो 3 एम्ब्युलन्सी गेली, 2 मोपा गेले आनी एक GMC गेली. ओके. सो ते सुटले त्या प्रमाणे जेन्ना तांचो मुवमेंट आसता तेन्ना आमी मातशें तांकां क्लियर पॅसेज दिवपाक ट्रॅफिक सायडी काडल्या जावं जंक्शन मेन आसता थंय मातशें थांबोवची पडला इतलें. ओके. सो हाजो फाटल्यान हेतू एक आशिल्लो की लायफ सेवींग हें आशिल्ल्या कारणान तो ऑर्गन रायट टायमार पावचो आनी ज्या कोणा मनशाक गरज आसा ताका ताजो उपयोग जावचो. खंय खंय अशें तुमकां मेजर अशें खंय गेल्या तें खबर ना पण आमी मोपा एअरपोर्टार पर्यंत आमी तांकां क्लियर पॅसेज दिल्या. आनी ट्रॅफिक सर टील मोपा एअरपोर्ट टील मोपा GMC टील मोपा आनी GMC टील दाबोली एअरपोर्ट. मडगांव ही अ श्रेणी आशिल्ली पालिका. मडगांव पालिकेक कागदोपत्री अ दर्जो मेळ्ळा. ह्या दर्ज्या प्रमाण पालिके कडेन अधिकारूय आसात. ते भायर मडगांव पालिका आर्थीक दृश्टीनूय घटमूट आसा. अशें आसूनय मडगांव पालिका कोयराच्या वेवस्थापनान मात फाटीं उरल्या. मडगांव पालिकेन कोयराचो प्रश्न गोंय घन कोयर वेवस्थापनाचेर सोडून दिला. कोयर वेवस्थापनाचे बाबतीत मडगांव पालिका पुराय अपयशी थरल्या. हाचे ताचे उदाहरण म्हणल्यार संसडो. संसड्यार कोयराच्यो राशी दिसान दीस वाडत वत आसात. कोयर वेवस्थापन पुराय अपयशी थरल्यान मडगांव पालिकेन कोयराची जबाबदारी गोंय घन कोयर वेवस्थापनाच्या माथ्यार मारल्या. सद्याक संसडर कोयराच्यो प्रक्रिया जायना. संसड्या वयलो कोयर काकोडा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक धाडटात. सुको कोयर नेसाय आनी कांय प्रमाणात सिमीट फॅक्टरीक धाडून दितात. आतां लिगसी वेस्ट आशिल्लो कळ्ळें तो वाडलो कसो आनी फायनली तेजे खर्च जालो कितलो हो चड इम्पॉर्टंट आसा. आमी जायते एक्सपेरिमेंट जाले उपरांत मागीर फोमेंतो म्हण घातलो 2011 साकून आनी कांयच ट्रिटमेंट जायना आशिल्लें हें सगळें खबर आसा. तो फक्त तो वेस्ट भितर आसता फायनली भायल्यान येवन पडपाक लागलो. मागीर 2019 जेन्ना फोमेंतो सोडून वचपाक लागलो त्या टायमार पासून ताका नेली 6 crores मायरूच पाविल्ले आनी एअर बॅलन्स आशिल्लो ताजो. आनी कोर्टांतल्यान मागीर एक ऑर्डर जाली की आनी एग्री जालें ऑर्डर देखून न्ही ती एक्चुली म्युन्सिपालिटीन सामकें दान केल्ल्या भाशेन तांकां 1 लाख पर डे दिवपाचें डिसिजन घेतलें. तितूंक नेले थोडे 15-20 दीस कमी 1 वर्स 1 लाख रुपया दिला नेली 3 कोटी मायज. आतां लिगसी वेस्ट काडपाक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान हातान घेतलें. तेज्या पयलें 2019 हो लिगसी वेस्टाचो टेंडर जाल्लो आनी तेन्ना कमी प्रमाणान जालें अबावट 450 रुपीज पर टन ह्या रेटीन जाल्लें. मागीर परतून टेंडर जालें मागीर कॉर्पोरेशन जालें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जालें. कॉर्पोरेशन जाले उपरांत परतून टेंडर जालो फॉर 1850 रुपीज पर टन म्हळ्यार पळय तूं. आनी आतां तो लिगसी वेस्ट काड म्हणटा पळय ताका नियरली 100 crores लागले 100 crores. मडगांव पालिकेचे 25 नगरसेवक आसात. ते भायर मडगांव पालिकेक 3 आमदार लागतात. एक आमदार जाल्यार 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो पूण संसदाचो प्रश्न मात आजुनूय सुटावो जाल्लो ना. 3 आमदार आसून लेगीत संसदाचो प्रश्न कित्याक सुटावो जायना काय असो प्रश्न आतां मडगांवकार उप्रासपाक लागल्यात. संसद्या वयलो कोयर काडपा खातीर आतां मेरेन कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. अशें आसून संसद्या वयलो कोयराच्यो राशी कांय कमी जायनात. ताका लागून संसदो ही भांगराची ताती दिवपी कोमी जावन रावल्या काय कितें असो प्रश्न उप्रासल्या बगर रावना. वे संसडो इज कन्सर्न तो केन्नाच बरो इम्प्रुवमेंटाचे कोणाचे मतींतूच ना दिसता म्हाका. आमचे 3 जाण MLA थोडे चीफ मिनिस्टर जावन गेले, थोडे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाले, थोडे आतां आनी थोडे रुलिंगा सारके टॉप पोजिशनार आशिल्ले. बट आय रियली कॅन अंडरस्टँड वाय दीस मॅटर इज ड्रॅगिंग.
तो ओन्ली मडगांवकार म्हणून हांव बिकॉज कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज गेलो जाल्यार इट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरी एरिया अराउंड इट सराउंडींग इट. फातोर्डा, कुर्तोरी सगळ्यांकूच प्रॉब्लम हो बिकॉज वेस्ट मॅनेजमेंट is an important subject for them and for the people of the city. What other jobs the municipality has got? That is waste management, one of the most important thing they are doing, and they are dragging their feet on it. Why? Is there some politics involved in it? Or is someone just playing with the sentiments of the Madgavkars and the people around? So these questions have to be asked. Secondly, with the High Court decisions, High Court has they have made some commitment to the High Court. They have to please honor it. The day-to-day waste, I'm told, has been taken to Kakora waste management plant. What has happened to our own waste management, our own plans to start a plant? कुंकळ्ळी आयडीसींतल्या 100 बेकायदेशीर घरांक दिल्ली वीज आनी उदकाची पुरवण बेगोबेग बंद करची ह्या मागणेक नेट येवपाक लागला. कनालांत गाणयारे उदक सोडिल्ल्यान शेतकारांच्या पिकावळीचेरूय परिणाम जाता. कुंकळ्ळी आयडीसीत आशिल्ले 100 बेकायदेशीर घरांच्या उदकाची आनी वीज पुरवण नोव्हेंबराच्या 22 तारखेक बंद करतले अशें सांगून लेगीत कुंकळ्ळी नगरपालिकेन अजून मेरेन कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान ह्या सगळ्याक कोणाचो आशिर्वाद आसा काय असो प्रश्न उबो रावता. ह्या बेकायदेशीर घरांक लागून लागसल्ले कनालांत घाणयारे उदक सोडटात जाचो थेट परिणाम शेतकारांक सोंसचो पडटा. आयकात. आयज आमी ह्या स्थानाचेर आमी इतले पोळ मारतात की पोल्युशन जाता म्हणून. आनी तुमी जशें पळोवपाक शकतात जी घरां जी आसात जी पुराय घरां ही इलिगल स्ट्रक्चर हे सगळे कोणाच्या आशिर्वादान हिंगा बांदल्या आनी कोणे बांदल्या हे सगळे तुमकां खबर आसतलें. तशेंच आयज अशें दिसून येता की खंय तरी प्रशासनूय कमी पडटा ह्या मुद्दे सॉल्व करपा खातीर. कारण म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घेतलें, म्युन्सिपालिटी कावन्सिलर्स सगळे हे करतात कितें एक आमी रेजोल्युशन घेतलेलें की मोडचें म्हणून हे सगळे स्ट्रक्चर आनी ही जी उदकाच्या लायटीची कनेक्शनां आसा ती पयलीं कट करची म्हणून. कारण हो जो मेन जो हे आसा मुद्दो आसा, मेन जो कोर रिजन आसा हें पोल्युशन जावचें, उदक थंय जे यूज करतात तेच हे उदक ह्या कॅनलान सोडटात. तशेंच ही जी इतली इलिगल स्ट्रक्चर्स आयज एक कडल्यान कळोन येता म्हाका की थोडे म्हणटात म्हणून की ही म्युन्सिपालिटीची स्ट्रक्चर म्हणजे WRD लँडाक म्युन्सिपालिटीची कितें गरज आसा काय म्हणून इलिगल स्ट्रक्चर WRD म्हणटली म्हणून ना. पूण ही जी गोंय म्युन्सिपल ज्युरिस्डिक्शनान जितलोय प्रॉपर्टी येता ती सगळी म्युन्सिपालिटीच्या हेजेर येता. कारण उदक, लायट, घरां बांदपाची NOC, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स किंवा नंबर हे सगळे म्युन्सिपालिटी भितर रेजिस्टर जाल्ले आसात. ते खातीर आयज आमी म्युन्सिपालिटीन हेजेर दखल घेवपाक जाय. ते काउन्सिलर उदेश वॉर्ड नंबर 9 हेमानी ताणें तेजे ऑब्जेक्शन घाल्लें म्हणून तेगे लायट आनी उदक काट केलें. तें आतां तेजे कोण काउन्सिलान डिसिजन केला तेका लेटर धाडचो WRD आनी उदका डिपार्टमेंटान लायटीच्या रेजोल्युशन लास्ट मिटिंगेन केल्लें डिस्कशनाचेर ते डिस्कशन केलो आनी ते हें करपाक तेका लेटर धाडपाक तेका तर तो हे धाड म्हणटा आनी हेरींग चलत म्हणटा. हांव त्या उदकान लायटी आहा तेका. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. दिवचल शारांतल्या बंदरवाडो झोपडपट्टी वाठारांतली 2 बंद घरां फोडपाची घडणूक घडल्या. मंगळारा दनपारां हो प्रकार उक्ताडार आयलो. हे विशीं पुलीस तपास सुरू आसा. बंदरवाडा वाठारांत परवीन शेख ही फाटल्या शुक्रारा घर बंद करून रोलिंग मिल वाठारांत रावपाक गेल्ली. मंगळारा दनपारां ती बंदरवाड्याचेर आयली तेन्ना घराची दारां उक्ती आशिल्ल्याचे तिचे नदरेक आयले. चोरांच्या हाताक व्हडलें अशें कांय लागूंक ना, मात आयदनां आनी कपडे लत्ते चोरांनी फारायले. कुशीक आशिल्ल्या आनीक एका घरांत चोरी जाल्ल्याचोय अदमास आसा, मात घरांत रावपी भाडेकरू उपलब्ध नाशिल्ल्यान चोरये विशीं चड म्हायती मेळूंक ना. सब ठीक था. एक बजे तक थी मैं इधर बंद करके गई, ये आ जाई, दोनों दरवाजा ताला तोड़ा, दोनों भी पूरा सामान लेके गए अंदर का. अभी मैं आके देखी ना अभी आ जाए ना, हम लोग देखे पूरा ताला तोड़ी. कितने बजे रहे मैं 1 बजे आ जाए, 1 बजे आके देखना पूरा तोड़ के सारा सामान लेके गए अंदर का.
दोनों ताला मोड़ा उधर का। क्या सामान था अंदर? वो सामान था, साकम भर के रखी थी उधर, सिगड़ी थी, एक भाड़े बर्तन थे, सारे थे, साकम भर के रखी थी। मेरे को याद नहीं, 3 साल रखे गई थी उसमें वो सामान, पीतल के सारा सामान था उधर, भले घर का सामान। और कपाट में ना वो इसके फर्नीचर के बक्सान थे, वो पप्पा सासना का इसका। हाँ, अच्छा था भाई सामान। पुलिस कंप्लेंट किया अभी? पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस आके देख के भी गई। ये देखना अभी कौन मिलता कौन नहीं। इधर वार्डे बोलती मैं देखा नहीं, तू देखा नहीं, रात को क्या होगा, कोई कौन बाहर भी गए। शुक्रवार से आप घर पे नहीं? शुक्रवार 1 बजे गई, मैं दरवाजा बंद करके ताला दल गई ना, आ जाएगी 1 बजे देखे तो पूरा तोड़ के सारा सामान लेके गए अंदर का। ये तुम्हारा घर? मेरा घर, सारा सामान लेके गए, कितना अच्छा सामान। वो बिडार में रहते ना, मुझे ज्यादा सामान लेके जाने का नहीं, इधर थोड़ा रखे गई थी, मैं आधा इधर आधा, जितना चाहिए उतना लेके गई थी। अभी देख रहा हूँ एक सामान है घर पे सारा साफ करके गया। तुकाराम सावंतासह ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। कवळे मठाचे स्वामी शिवानंद सरस्वती हांच्या आड जमीन व्यवहाराच्या प्रकरणात नोंद जाल्ले एफआयआराचे संबंधी सोमारा खासा बसका जाली। मठा कडेन संबंधित देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांची ही बैठक खंयचे निर्णयाविणे सोंपली। कवळे मठाकडेन संलग्न आशिल्ले देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमारा खासा बसका जाली। बसकेचो एजेंडा आशिल्लो तो म्हळ्यार कवळे मठाचे स्वामी शिवानंद सरस्वती हांचे आड जमीन व्यवहार प्रकरणात नोंद जाल्ली एफआयआर। हे बसकेत हे विशयावयल्यान बरीच खडाजंगी जाली। बसकेत सहभागी सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण देवस्थानांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वाम्याची बाजू उखलून धरतना हे प्रकरणाची कागाळ करपी फामाद न्यूरोसर्जन दोतोर रामाणी हांचे आड सूर घेतलो। बसकेत सहभागी जाल्ल्यांनी बसकेत जाल्ले चर्चेविशीं उलोवपाक मात न्हयकार दिलो। सर आयचो विशय आशिल्लो जालो म्हणजे सुटावो जालो कितें चर्चा जाल्ली कितें जालें आयज मिटिंगेन विशय आयज सुटावो जालो ताचें कन्क्लुजन कांय ना सर कितें जालें आयज मिटिंगेन मीटिंग चालू आसा न्ही कितें जालें चल्ला अजून डिसिजन जालना डिसिजन जावपा आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांची पणजेच्या पुलीस मुख्यालयात बदली जाल्या। तशेंच IPS अधिकारी टिकम सिंग वर्मा हांकां दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक पदाचो ताबो दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। आयची दिसाची एक महत्वाची बातमी म्हटल्यार साऊथ गोवाची जी SP आसा सुनीता सावंत तिची ट्रान्सफर जावन ती पणजे हेडक्वॉर्टरान पावलेली आसा। तुम्ही जाणा आसतले की फाटले दिसांनी साऊथ गोवान कशे मॉलेस्टेशन केसीस आमकां पळोवपाक मेळिल्ल्यो, मागीर त्याच बरोबर फ्रॉड केसीस ह्यो केसीस पळोवपाक मेळिल्ल्यो। ह्याच फाटभुंयेचेर खंय तरी सुनीता सावंत जी साऊथ गोवाची SP आसा तिका एक वेळार CMान एक रिकॉग्नायझेशन अवॉर्ड सुद्दां दिल्लो, पूण तिका आतां साऊथ गोवाची जी SP आसा तिका पणजे हेडक्वॉर्टरान तिची ट्रान्सफर जाल्ली आसा। सो हे पळोवन खंय तरी असो प्रश्न येता की जे फाटले दिसांनी जे काही गजाली घडलेल्यो ते गजालींक लागून साऊथ गोवाची SP ट्रान्सफर केली काय कितें। आनी त्याच बरोबर जो ANC एंटी नार्कोटिक्स सेलाचो जो SP आशिल्लो तिकम सिंग वर्मा हेजी ट्रान्सफर साऊथ गोवाचो SP म्हणून जाल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल बरोबर हांव गौरेश गांवकर। बेळगांवांतले कांय उद्देजक आनी वेवसायिकांच्या घरांचेर तशेंच ऑफिसांचेर गोंयच्या आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा धाड घाली। एकूण 5 पंगडांनी ही कारवाय केली। एकाच वेळार केल्ले कारवायेक लागून बेळगांवच्या उद्देजकां मदीं बोवाळ पडला। बेहिशोबी मालमत्ता एकठांय केल्ल्या वेवसायिकांक हाचो फटको बसला। बेळगांव कॅम्प आनी टिळकवाडी पुलीस स्टेशनाच्या कार्यक्षेत्रांत ही कारवाय जाली। बेळगांवा सयत बंगळुरू आनी धारवाड आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उद्देजकांची घरां आनी ऑफिसांचेर धाड घाली। वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर ट्रॅफिक सेलान 22 ते 26 जानेवारी अशे 5 दीस खासा मोहीम राबयली। ह्या मोहिमेंत वट्ट 2180 जाणांक तालाव दिलो। उत्तर गोंयांत 1001 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1179 जाणांक तालाव दिल्ल्याचे ट्रॅफिक SP प्रबोध शिरवयकार हांणी सांगले। पळयात। गोंयभर वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर ट्रॅफिक नेम फाट्यार मारून गाडी चलोवपी 2180 जाणांक ट्रॅफिक पुलिशेन तालावां दिली।
गोंयभर 5 दीस राबयले हे मोहिमेंत ट्रॅफिक पुलिशेन हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्या 708 जाणांक तालावां मारली जाल्यार सोरो पिवन गाडी चलोवपी 129 जाणांक दंड दिलो तशेंच ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवपी 264 जाणांक पुलिशेन तालावां दिली. ट्रॅफिक पोलिसांनी स्पेशल ड्रायव्ह राबयल्ली ती 22 जानेवारी ते 26 जानेवारी पर्यंत आनी ताजें इंटेंशन एकच आशिल्लें की रोडार डिसिप्लीन हाडपाक आनी एक्सिडेंट जाता तितले कमी करपाक. सो स्पेशल ड्रायव्ह आमी ती 5 दीस चलयली आनी स्पेशल ड्रायव्ह म्हणजे आमची दिसाची चलता म्हणजे रुटीन हेल्मेट ना कोण मोबायलार उलयता रेड लायट जंपींग आनी प्लस आमची विकेंडां आमी स्पेशल ड्रायव्ह दवरता रातची दॅट इज फ्रॉम 20:00 to 1 o'clock फॉर ड्रंकन ड्रायव्हिंग एंड अदर केसीस. ह्यो ज्यो स्पेशल ड्रायव्ह आसा त्यो चालूच आसा आनी आमी मुखारी करतले. सो हांव ही संदी घेवन सगळ्यांक आमच्या गोंयकारा कडेन जे गाडी चलोवपी आसा तांचे कडेन मागता की रोड डिसिप्लीन मेंटेन करचें, गाडी स्लो चलोवची, सीट बेल्टाचो वापर करचो, हेल्मेट कंपल्सरी घालचें आनी पॉसिबल आसल्यार आपली सेफ्टी लागून इवन पिलियन रायडरान सुद्दां हेल्मेट घाल्यार बरें कित्याक ताजी जी मरणाची संख्या आसा ती वाडिल्ली आसा. सो तुमचे म्हाजें हांव अपील करता आनी एक्सिडेंट कमी करपाची आमची गोंयांत सगळ्यांनी रोड रुल्स फॉलो करून वा पुलिसाक मदत करची. उत्तर गोंयांत दिल्ली तालावां पणजे 222, म्हापशा 179, कलंगूट 88, पर्वरी 52, हंजूण 202, पेडणे 122, मोपा 46, दिवचले 90. दक्षिण गोंयांत मारिल्ली तालावां फोंडा 277, मडगांव 277, वास्को 219, कुडचडे 114, दाबोळी 26, कोलवा 59, काणकोण 152, केपें 45. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. प्रयागराजांतल्या महाकुंभाच्या दुसऱ्या अमृत स्नान उत्सवाच्या मौनी अमावस्या दिसा संगमाचेर जबरदस्त खेटाखट जाली. ह्या खेटाखेटीन शेकड्यांनी भक्त जखमी जाले जाल्यार कांय जाणांक मरण आयलें. ह्या कारणाक लागून रोखडेंच अमृत स्नान रद्द केलें. परिस्थिती नियंत्रणान येतकीर बेगीनूच अमृत स्नानाक सुरवात करतले म्हूण अखिल भारतीय आकाराचे अध्यक्ष रवींद्र पुरी हांणी सांगलें. बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद. आपने देखा होगा सुबह हमारे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया जिसके लिए हम सब दुखी है. ऐसा नहीं करना चाहिए था और जब हमें ज्ञात हुआ कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, देखे जो अनहोनी होनी थी वो हो गई. अब उसके लिए क्या किया जाए. अब मैं यही कहना चाहूँगा अब जितने भी हमारे संत महात्मा हैं अभी तुरंत हमें समय मिलेगा और हम सब दिव्य भव्य रूप से हम अपने नागाओं के साथ अपने महामंडलेश्वरों के साथ पूरे जो हमारे भक्तगण हैं सबके साथ अपना स्नान करेंगे. ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है. देखिए अभी समय मिलने वाला है और मैं समझता हूँ कि एक बार भीड़ कम हो जाए, भीड़ के कम होते हुए ही हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे. देखिए आपने देखा होगा मौनी अमावस्या और अमृत स्नान है जिसको शाही स्नान के नाम से पहले जाना जाता था और इस समय माना जाता है कि इस समय जो हमारे जो पितरदोष होता है और पितरदोष के लिए आज हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं और जो आज स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है. यश कीर्ति यम यम कामेत कामम. जो जो हम इच्छा करते हैं, जो जो हमें चाहिए उसकी इच्छा करने से हमें पुण्य का फल प्राप्त होता है ऐसा माना गया है. और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है और आपने देखा होगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है परंतु आपने महाकुंभ में देखा होगा यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के जितने भी सनातनी है सभी यहाँ है. हमने देखा पूरे विश्व के सनातनी यहाँ है. हमने ये भी अनुमान लगाया 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है. तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है. इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई. अब हमें आगे कार्य करना है, हमें अपना स्नान करना है और हमें ऐसा संदेश देना है ना भूतो ना भविष्यति न कभी ऐसा महाकुंभ हुआ न कभी होगा. इससे हमें काम करना है.
मुरगांव बंदरांत आतां मेरेन 132.69 मेट्रीक टन कोळशाची हाताळणी जाल्या जाल्यार 131.53 मेट्रीक टन खण माल मुरगांव बंदरान हाताळ्ळा. 2012 उपरांत गोंयांत खणी बंद पडिल्ल्यान खण मालाची हाताळणी सामकीच कमी जाल्ल्यान कोळशाची हाताळणी वाडली. 2010 ते आतां 2024 ह्या 14 वर्सांचो आंकडेवारी पळयत जाल्यार मुरगांव बंदरान कोळशाची हाताळणी वर्सान वर्स वाडत आशिल्ल्याचें दिसून येता. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या 14 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार मुरगांव बंदरात कोळशाची हाताळणी सेगीतपणान वाडिल्ली दिश्टी पडटा. कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून वास्कोच्या लोकांनी जायतीं आंदोलनां केली. मुरगांव बंदरांतली कोळसो हाताळणी 50% मेरेन कमी करतले तशेंच क्रूज पर्यटनाक चालना दिवन ग्रीन कार्गो हाताळणेक प्रोत्साहन दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ले खरे, पूण फाटल्या 14 वर्सांची कोळसो हाताळणी पळयली जाल्यार मुरगांव बंदरात वर्सान वरस कोळसो हाताळणी वाडत आशिल्ल्याचें दिसून येता. मुरगांव बंदराचो अध्यक्ष डॉक्टर एन विनोद कुमार सांगता ते प्रमाण भारताक कोळशाची गरज आसा. ताका लागून कितलो कोळसो हाडप हें आमी थारोवंक शकना. तो केंद्राचो विशय. देशांत 200 परस चड पॉवर प्लांट कोळशाचेर चलतात. दुसरे वटेन वास्को जावपी कोळसो प्रदूषण आडपात हाडपाचेर आमचे यत्न सुरू आसा. कितलो कोळसो हाडप हें आमच्या हातीन नाशिल्ल्याचें तो फुडें सांगता. So if you ask me how many power plants are in the country which is based on coal, I think over 200. There are over 200 power plants in the country depending on coal, producing 73% of the power which we require. So when you ask, do we need coal or not? So that is the thing. It is not that port wants to import coal. It is the country needs coal today because 73% of the power generation is from coal. Okay, so does the But then let me complete. Should we reduce it? Yes, we should try to reduce it. Second, as you said, that because it is required, then what can we do? Reduce the impact of the pollution to the maximum possible level by bringing in the best technology. And today, when you go to the port, you can see our port is one of the major ports in the country which has state-of-the-art kind of a piped conveyor belts, the automatic silo loading, everything, entire technology to reduce the coal pollution to the barest possible, thing. That is. So the MPT plans to reduce the coal handling or something? Is there any plans or to increase something? Again, what is the port's role in the? We are at the center of the logistics chain, the trade. What the country requires will be imported. What the country is producing will be, which is required by other countries, will be exported. Actually, the port has no say on reduce karna hai, nahi karna hai. It is the country's requirement. I would like to personally export jasmine flowers, but then it may not be kind of possible because I don't decide, Deputy Chairman, none of us decide what is to be exported and imported. It is the trade which decides. We as a port have to facilitate that export-import process. If all of us, if we together decide we need only 6 hours of power supply in our house, I think we can all decide and then we can otherwise we consciously try to improve our renewable energy sources, like we are coming up with a 3 megawatt solar power plant, which will be the single largest power plant in the state. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकार. म्हापशा अलंकार थिएटर वाठारांत आशिल्ली 5 फास्ट फूड तशेंच खाद्यपदार्थ विकपी गाडे उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या निर्देशा प्रमाण सील केले. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडल्यान गरजेचो परवानो घेवंक नाशिल्ल्यान ही कारवाय केली. प्रदूषण मंडळा कडल्यान गरजेचो परवानो घेनासतना वेवसाय चलयत आशिल्ल्याचें दिसून आयिल्लें. ते प्रमाण ही कारवाय जाली.
आवाज गोयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.